जेजू ख्रिस्त सदै म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, एक फामाद बरयणार अशें सांगता, तुजे लागीं जायती आस्त आसा म्हूण चिंतया. तुजे लागीं जायते शिकप आसा. तुजे लागीं तुवें जायते आपणायलाय. तुका समाजांत व्हडतो स्थान मन आसा. जर तुजे लागीं कुटब ना, तूं दुबळो. जर तुजे लागीं कुटब ना, दुबळो. पर एक स्त्री आपणाची बोगणां ह्या रितीन उसार नासली. फादर, हांव लगभग 3-4 हजार भुरग्यांक सांबाळटां. पूण म्हज्या घरा फाटी येता आसतना हांव एक सुरी. म्हजें कुटब ना. आपणाचें दूख ती सांगून आसली. तशें म्हळ्यार कुटब देवाचें व्हरतें देणें. त्या पासून आज इगर्ज माता, पवित्र इगर्ज माता भगेन कुटुंबाचें फेस्त 10 आचरण करता आनी म्हणटा, आपले एक क्रिस्ती कुटुंबा नाजरांतल्या भगेन कुटुंबा वरी जायचें म्हूण आशेता आनी ह्या प्रमाणे आमकां सदांच शिकोवन दिता. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, थोडो वेळ आयच्या वाचपाचेर आनी ह्या भगेन कुटुंबाचेर आमी नियाळ करया. देवान आमकां दिल्लें व्हडलें देणें जावन आसा कुटुंब. हांव धैर्यान सांगता, कित्याक हांव एका कुटुंबांत जल्मला, तुमी एका कुटुंबांत जल्मला. जेन्ना आमी एका कुटुंबांत जल्मत आसतना आमकां एक अस्मिताय आसा. वी हॅव एन एक्झिस्टन्स. कित्याक म्हळ्यार एका कुटुंबांत जल्मत आसतना म्हणटा, तूं ताचो भुरगी, तूं ताची धुगी, ह्या कुटुंबांतलें गी, डिसोजा गेल्या कुटुंबांतलें गी, पिंटो गेल्या कुटुंबांतलें गी, आनी खंयच्या कुटुंबांतलें, आमी नांवां आपयता. जर कुटुंबांतल्या व्यक्तीक खालें म्हणटा, तूं अनाथ गी, केदें व्हडलें भाग, केदें व्हडलें भाग सर्वेस्पर देवान आमकां दिलां. आमी चिंतूंक ना, आमी विसारले ना, पूण आमच्या भोऱ्यापणा खातीर आमकां एक कुटुंबांत जल्म दिला. ताच्या किसडीत एका क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिला. कित्याक देव एका कुटुंबांत जियेता. त्या पासून कुटुंबाची ग्रेस काय देवाक कळीत आसा. त्या पासून ताच्या पुताक एका कुटुंबांत ताणें जल्म दिलो. आनी त्या पासून आमकां सगळ्यांक एक कर्तव्य आसा. देवान दिल्लें आमचें कुटुंब सांबाळच्याक, वागोवच्याक आनी ह्या कुटुंबांत असल्या एकल्यांक एक दीस सर्वेस्परा देवा मुखार उबें करून तांचें साल्वासांव जोडचे खातीर आज आमकां आयची लितुर्जी आपयता. कितें आसा भगेन कुटुंबांत? थंय आसा जुजे, थंय आसा मोरी आनी थंय आसा जेजू. जुजे कितें करता? कितें सांगता आमकां जुजे? एक जबाबदारी दादलो जावन, बापय जावन जें कितें देवान सांगलें तो करता आनी आपणाच्या कुटुंबाक जबाबदारी कितें म्हूण शिकयता. कुटुंब एक खेळ न्ही. कुटुंब जस्ट आसा बरें जिवनचें न्ही. कुटुंब एक जबाबदारी. कशें जुजे बापान आपणाची जबाबदारी हाती घेतली आनी आपणाच्या कुटुंबाक एका संगतीनी जेन्ना तो आंज बडू येवन ताका स्वप्न सांगतना इज्रायलाक इजिप्ताक गेलो, इजिप्तान फाटी आयलो, एका कश्ट आनी अनवरांनी आपले ताणें आपणाची जबाबदारी सांबाळली. आनी ती जबाबदारी सांबाळली ताणें मात न्ही, आपणाच्या पत्नी मोरयेक आनी जेजूक ताणें शिकयलें. कित्याक वडिलां पळोवन भुरगीं शिकतात. दुसरें, थंय आसा मोरी. मोरी कितें करता? आपले मोरी आपणाच्या मोगाच्या हुबेंत सगळ्या भगेन कुटुंबाक वेंग मारता आनी सांबाळटा. एक याजक एक घरांत व्हंकल बेंजार, एक घर बेंजार करता आसतना, घरांत व्हंकल जाता आसतना त्या घरच्या स्त्रियेक दिंबेर पड म्हणटा आनी पयलें सांगता, आळे बाया स्त्रिये तूं पयलें माग. आनी उपरांत तो याजक त्या स्त्रियेक उठयता, आपणाच्या हातांत दिवो दिता आनी दिवो वचून आल्तारेर पेटोवन सांगता, स्त्रिये, ह्या उज्याच्या धावे भशेन तुवें तुज्या कुटुंबाक सांजेचें आनी सकाळीं एका कोंब्येच्या पाकाट्यान एकठांय करून देवाची वळो कितें, देवाची खुशी कितें म्हणून तुवें शिकोवंक जाय. आनी आपले तुजें हें कर्तव्य जावन आसा. आनी जशें
तूं मागण्यांत कुटुंबाक सांगात हाडटाय, देवा मुखार उबें करताय, तुजें कुटुंब सदांच देवा मुखार रावतलें आनी संतोशान जियेतलें. मागण्याच्या उबेंत कुटुंबाक दवरचें पयिल्लें काम मोरी करता आनी आपणाची देवाची खुशी करूंक आपणाच्या पुताक ती फाटींबोर दिता. थंय आसा जेजू आमचो सोडवंदार. जें कितें ताच्या बापायन झुजेन केलें, ताच्या आवयन मोरी मायन केलें, तो आपणाच्या जिवितांत तेंच करता. कितें? विधेयपण. वडिलांक मान दिलो, बापाक विधेय जालो आनी बापाची खुशी करच्याक ताचें काळीज कूड आवंडयतालें आनी आपले आमचे पासत बापाची खुशी करच्या पासत आपणाचो जीव दिता. आज तुमी सांगोंक पुरो म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, सांगोंक सुलाभ करूंक कश्ट. जायते बुटी तुमची पिरंगोणी या म्हजी पिरंगोणी तितली जावन आसा. कितल्या वर्त्या ग्रेस्तकायेक देवान म्हाका आनी तुका आपयलां कळीत आसा की एका कुटुंबान जल्म दिला. आयची वाचपान तेंच म्हणटा, देव आपणाची बसवणी पाळटा. जावं पुरायच्या पयल्या पुस्तकांत, दुसऱ्या पुस्तक हेब्रेन बरयल्या आनी हेच्या वांजेलांत देव सांगता हांव म्हजी बसवणी पाळटा. कित्याक? आमी देवाच्या कुटुंबाची जावन आसा. देव आमचें रक्षण करता, संरक्षण करता, आमचें बरेंपण दाशयता. त्या पासून एक पटी देव जावं पुरो प्रावाद्या मुखान, पत्रियार्का मुखान आमकां बरें जावचें दिवंक आशेता एका कुटुंबांत. कित्याक? देव एका कुटुंबांत जियेता, त्रिंदादीन जियेता. आनी जे कोण देवाच्या कुशेक खालतीमान घालतात, जबाबदारीन आपणाचें कुटुंब सांबाळटात आनी विधेयपणान जियेतात, देव त्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालता आनी तें कुटुंब देवाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियेता आनी हेरांक आनी त्या कुटुंबांतल्या संद्याच्या साल्वासावाकारान जाता. म्हज्या मोगाळ भाव भयण, आज परत आमकां इगर्ज माता आपयता. आमी भायर पळोवन हेरांनी सांगचे विशयांत म्हाका कुटुंब नाका, तें नाका, नकारात्मक रितीन कुटुंबा विशीं चिंतच्या बदलाक देवान म्हाका वर्तें देणें दिलां. सकारात्मक चिंता घेवन हें कुटुंब वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. कुटुंब कदाळ वाडटा, खंय जबाबदारी आसा थंय कुटुंब वाडटा, खंय समजोवची मनशां आसा थंय कुटुंब वाडटा. कुटुंब अशें खावच्या जेवच्यान गम्मत करच्यान न्हय, जबाबदारी पाळच्यांत, एकामेकाक वखसूंच्यांत, विधेयपणान जिवोवच्यांत, प्रामाणीकपणान जिवोवच्यांत आनी सदांच आपणाक रचल्या देवाचेर आपणाची दिश्ट कसून जिवोवच्यांत. भुरग्यांक कितें सत, कितें पाड, कितें बरें, कितें वायट म्हणलें शिकोवच्यांत. भुरग्यांक बऱ्या रितीन क्रिस्ती मावल्यांत वागोवच्यांत. दादल्यान आपणाची जबाबदारी पाळच्यांत, बायलेन आपणाची जबाबदारी पाळच्यांत, भुरग्यांनी आपणाची जबाबदारी पाळच्यांत. हें कुटुंब संतोसता. त्या पासत असल्या जिविताक आमकां आपयलां. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां परतें भाग दिल्लें, ग्रेस्तकाय दिल्लें कुटुंब सांबाळूंक प्रयत्न करया. आनी तिस्स करपाक आज देव आमकां भगीन कुटुंब आमकां दिता आनी प्रत्येक रितीन आमचें कुटुंब सांबाळूंक आनी एक दीस आमच्या कुटुंबाक देवा मुखार उबें रावंक आमी प्रयत्न करया. आमी देवाक दुसोवची गरज ना. आमी जायते पटी देवाक दुसोता, आमकां तें मेळना, हें मेळना, तशें अशें जायना. कित्याक आमचें कुटुंब प्रामाणीकपणान, नितीवंतपणान देवा मुखार उबें रावंक शकते नात. जेन्ना आमची कुटुंबां आमी देवा मुखार प्रामाणीकपणान, नितीवंतपणान आमी उबें रावंक आमी शिकयता तर आमचें मागणें देव आयकता आनी देव कितें बसयता तें आमच्या कुटुंबांत संपूर्ण करता. त्या पासत आमच्या कुटुंबाक देवा मुखार उबें रावंक जाय तर सर्वेस्पदेव किर्तनकारा मुखार म्हणटा, कोण नितळ काज असो, निर्मळ मन असो मात देवा मुखार उबें रावंक शकता. कोण देवाची खुशी करता, देवा मुखार उबें रावता. तकाच आमच्या कुटुंबान देवाची खुशी करूंक, एकामेकाक समजोवंक, सांबाळोवंक, वागोवंक आमचे एक प्रयत्न करया. कुटुंब म्हणलें वर्तें देणें आमी सांबाळया, जबाबदारेची मनशां जावया, एकामेकाक समजून घेवया. इस करपा आयच्या पवित्र दिसा आमी मागया. आमेन.